मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आयचे हे गुरुवंदना सभा कार्यक्रमांतू स्वाम्याले उपस्थितींतू हे एक 8 वर्ष कसन एक परिश्रम जाले ना 200 वर्षातुले ना 150 वर्षातुले ना कशी हे एक देवस्थान निर्माण जावन आज पुनःप्रतिष्ठापर्यंत कशी एक समय चोलंगेन आयला हे सर्व ही तुमगेले द्राक कमिटीच्यान दाखयले। तशीची आताची उठूची तुमगेले द्रा प्रस्तुत केले। विशेष जावन आयच्या दिवसाक दिनेश कामत तांगेले वक्तव्यांतू तांणी देशप्रेम राष्ट्रप्रेम कुटुंब कल्याण एकता बगे संस्कारा बगे संस्कृती बगे आनी आमगेले संस्कृता बगे प्रत्येक एक विषय असे कितलेक बोधन जनांक करचेक जाता स्वाम्याले उपस्थितीन तुची तुम सर्व लोकांक तांणी मनाक कळची तशी तांणी बोधन केल्या आजी। सो इतलेक राष्ट्रा बद्दल प्रेमशील तसले व्यक्तीले तांणी तांगेले वक्तव्य करताना तांगेले हावभाव तुम्ही पळोवचे आशिल्ले कितले तांकां उत्स्फूर्त येता आशिल्ले। सो तसलो उत्स्फूर्त तुमगेलांत येवं का म्हूण घेवन तांणी अपेक्षा दवरिल्ली आसा। सांगत आसतना तांकां म्हळ्यार तितलेक एनर्जी तितलेक शक्ती तुमगेल्या दरा तांणी दाखयल्ली आसा। ताजे किंचित तुमी वैकेची कर का म्हूण घेवन आमी प्रयत्न करता आसाची किंतु आमगेले प्रयत्नांत तुमगेले सहकार जावं का म्हूण घेवन तांणी हे एक वेदिकेचेर तांणी प्रस्ताव केले। आजकाल कसन घडता आसा हे सर्व लोकांक गोत आसा कशी जगत परिवर्तीत जाता आसा। पहिले आतां आमगेलेची विशय पळया। पहिले कालांत तूं पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याल ताजे पयले स्वाम्यालांनी अशी पळयतना आसतना घरा भितरी न्हाण म्हणलें नाशिल्लें। कसनय आशिल्लें असलेरी भायर वचचें आशिल्लें। कोणेय असो तो दादलो असो बायल असो कोणेही आशिल्लें असलेरी स्नान मात्र घरा भितर उरता आशिल्लें। बाकी उठूची शौचागृह कसं नाशिल्लें ते उठूची भायर उरता आशिल्लें। आंगणा भितर ना उठूचे आंगणा भायर आशिल्लें। आनी कोणेही भितर ही घरा प्रवेश करचे असलेरी मागशी बागला वचून गेनू थंय हात पाय दवरून गेनू घालील वस्त्र थंय लांबून गेनू हांव सुद्दां थंय एक वस्त्र दवरता तें न्हिसून घेवन ताणें भितर येवंक आशिल्लें। किंतु आज एक असले एक संदर्भ आयला तो घालील बुटा भितरी भितर वता तेची बुटां घालून घेवन तो भितर वता। सो मस्तितले परिवर्तन जगतांत येता आसा। आमगेलेची मठांतू पयले स्वामी उठूची भायर वता आशिल्ले। पयली उठूची खंय मुक्कामांत असल्यार वैकेत स्वाम्यान भायर वचून घेवन शौच करून घेवन वापस भितर येवन घेवन हात पाय दवरून घेवन आचमन करून घेवन कडेरी तांणी भितर प्रवेश करचे आशिल्ले। म्हळ्यार हे एक प्रोसेस जावचे कची अर्ध तास वता आशिल्ले। आज कसन जालें आज एटॅचड म्हूण घेवन आयले ते जनांक वैके सोडना आमकां वैके सोडना। जनांकंतू सोडले ना आज एटॅचड जावं का आज कोणे भायर वचून घेवन हें करनाची आमकां वैकेची सोडील ना। थोडेची किंचित पक्षात रान्ननीरीची रांदपणी जायत आसा पर्यंत
अणवाळपण वैकेची दवरून घेतील असा जल तितले आम्ही हे करत असाच. किंतु मुखार कशी म्हणून घेनो आमकां ही चिंत दिसता असा. आमगेल स्वाम्याक चिंत आशिल्ले आमी कशकी चोल हायले, किंतु मुखावेल स्वाम कशी चलयताची हे आमी गॅरंटी दिवच्याक जायना. किंतु आमी वैका आतां कशकी चलयत आसाच. खंयची त्रासा री इंगाळना लाकूड हाड वल्ल उरता, धुवर येता, हे जाता ते जाता, ताणें केलो पण तशी जाता. मरे तूं कर नाका, कसं सान कर, 2 फल खावन घेवन वैकेच आमी जीवन चलयताच, बेजार ना. किंतु खंय खंडीत करच्याक जायना म्हण कितें री आमी जाल तितले हे प्रयत्न करता, किंतु गॅरंटी दिवचे जायना. आज ही आतां सांगिल तशी रगडो हे ते मुखाल रगडांनी नांवच विसरून वताले. म्हळ्यार कोणें वापरनाची. उठो आशिल्ले मिक्सर हेचीची नांव येता, ग्रायंडर मशीन, रगडो म्हणल्यार उडगासून आमकां आतां असल तरेचे एक संदर्भ येता आसा, म्हळ्यार लुप्त जाता आसा. केलो कसन आसाची म्हालगड्याल हे केल्ले शब्द लुप्त जाता आसा, वस्तू लुप्त जाता आसा, मस्तीतले जाता आसा. ते एक जागृत करता म्हळ्यार कितें रे आयच्या दिवसाक तांगेले एक दिक्सूची भाशण तांणी बरे रितीन प्रस्तुत केले. प्रथम पंत आमगेले द्राक तांणी सांगत आसाची. सो आमकां ही तांगेले एक विचारधारा, तांगेले एक मुखाविले जनांक कसन एक मेळता म्हणून घेवन तांणी सांगले. उठू तांणी सांगिल्लें आसा राष्ट्रप्रेम देशप्रेम. आमी एक कृष्णाल बद्दल एक आमी एक सांगताची, ते एक तांणी विशय एक सोण दिला आमकां. आतां कलियुग चालू आसा, काही करच्याक जायना. कली प्रभाव मनशाक खंयचे रितीर खंयच्यान एक रितीर एक म्हळ्यार विचारधारेची बदलून सोडता. तातूंत आहार खातान वैकेची सकसकाणी इडली सांबारांनी सांगनाच, उर्द्या पोळ्यांनी सांगिल्ल ना. कित्याक सांगिल्ला म्हळ्यार आमगेले पाठशाळेन शिकतना हेचीच विद्यार्थीन पाठशाळेन शिकले, तांकां जावपाचे विचारचे आडना. तांकां इडली आनी उर्द्या पोळो कसो आसल्यार उर्दा पोळो कसो आसल्यार ते एक अष्टमी करचे आशिल्ले, नाजाल्यार प्रतिपदे करचे आशिल्ले, अनध्याय आशिल्ले. त्या दीस पाठ आनी उरना, शिक्षण उरना. तुमी सकसकाणी असल हेवी फूड खाल्लं म्हळ्यार थंय गेलो कुडेन एक थंय कसं सांगलें म्हळ्यार जांबाय येवचे चाल जाता. तुमी केन्नाय पळया, हेवी फूड खाल्लो कुडेनच पळया, तुमकां जांबाय येवच्याक चाल जाता. तातूंत केन्नाय माश भक्षण सक्काणी सांगिल्ल ना. तातूंत आमगेले मठांतू चौडवांक विद्यार्थ्यांक कसं तरी उश्ली की उपीट की हेची करता आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार चौडवांक शिक्षणांतू एकाग्रत उरका, असले खाण दिलें म्हळ्यार तांगेले एकाग्रत भंग जाता आनी मास्टरान शिकयल्या कसनय तांकां लागना. म्हळ्यार कितें री अष्टमी आनी पाडवेक हे 2 दिवसाक तांकां जावक आशिल्लें खाण करता आशिल्ले, बाकी दिवसाक सकसकाणी हे खाण करनाशिल्ले. आमगेले मठ परंपरेंत अशें आसा, स्वाम्याकय तशें. स्वाम्याकंतू सकाळी काही ना, मीठ खावचें ना, काही ना, कितें ना, कसं ना. उठूची दनपार महापूजा जावका, दनपार महापुजे नंतर हे उठो अवकाश आसा. म्हळ्यार हे संस्कार एक परिपाठ जर आमी सोडले मुखाविले स्वामी वैकेची हे प्रयत्न करच्याक जायना. कित्याक आमी सोडले आनी आमी सोडले री आमगेल्या शिष्यांक सांगच्याक आमकां नैतीक अधिकार ना. आमी करतानाची आनी आमी शिष्यांक सांग म्हणून आमी कशी सांगचें जाता. तातूंत दुसऱ्या सांगता जाल्यार पयलीं स्वता नैतीक अधिकार उरका. नैतीक अधिकार आसल्यार तेन्ना आमी दुसऱ्याक सांगचेक आमकां अधिकार मेळटा. म्हळ्यार आहारांत वैकेची इतलेक मनशाले कल्मश उठू चेंज जाता. तातूंत आमी सांगिल्लें आतांची आहारांत तांणी सांगलें की उठू लोक राबून खाताची. जर तुमी राबून उद्दां पिल्यार उद्दाकची बट राबून पिल्यार सुरापान केल्या म्हणून जाता. राबून उद्दां पिल्यार सुरापान म्हणून घेता. तातूंत केन्नाय उद्दां पिताना बसून घेवन उद्दां पिवका म्हणून शास्त्र सांगिल्लें आसा. आनी आमी केन्नाय बसून घेवन जेवण करतात. आतां खुर्ची आयले, उठू आयले, बसून घेवन कित्याक जेवण करचें आयलें, राबून घेवन जेवण करचें कित्याक जायना, खुर्चीर बसून कित्याक करचें जायना. आतां तांणी सांगिल्लें अवकाश. आमगेले खाण खाताना 4 भागांतू
एक भाग खाली दवरका, 3 भाग आम्ही खावका, 1 भाग आम्ही खाली दवरका. आता तुम्ही खाता असताना 3 भाग भरले, 4 भाग भरले, 2 भाग भरले, हे तुम्ही काउंट करचे जातवे. 1 पोळ खालो, 1 भाग भरले, अनेक पोळ खालो, अनेक भाग भरले, काउंट करचे जातवे, मेजर करचे जातवे तुमका. थोडे ताण लागलो, उद्दा पिले, आणि कस केस ते खाल्ले, 1 भाग भरले, आता 2, कशी मेजर करताची, तुमकां मेजर करचेक जातवे, करचेक जायना. सो सिंपल केन्ना तुम्ही बसता आपलं, आता मी कशी बसल्या, पालगट मारे घालून घेवन कोण बसताची ऑटोमॅटिकली एक प्रेशर क्रिएट जाता. तुम्ही केन्ना बसता पळया तेन्ना पोटाचेरी एक प्रेशर क्रिएट जाता. ते प्रेशर क्रिएट जालना जेन्ना कसन जाता की म्हळ्यार तुम्ही खाताची, खाल्लू कुडेन तुमकां पोट भरता, आणि पोट भरलो कुडेन आनी आतां पोट भरलें आनी खावचेंच जायना म्हणून उठयताच. उठेल नंतर कसन जाता की म्हळ्यार ते खाली 3 भाग मात्र भरेल उरता, 1 भाग भरेल उरना. 1 भाग कितें भरेल उरना म्हळ्यार ते बशिल तेन्ना कसन प्रेशर क्रिएट केलें, ताजें 3 भाग खावचे तितलें मात्र स्पेस आशिल्लें, 1 हाका ते हे आशिल्लें. किंतु आज प्रॅक्टिकली आमी बसून घेवन आज आमी कसं करनाचे. आज आमी राबून घेवन खाता आसाची, आजी वताची, आजी केलोपंत आईस्क्रीम खाताना पळयताना कळता तो बसूनय खायना, तो राबूनय खायना, तो चमकून खायत उरता. सो असल तरेचे संस्कृती आयले. आतां हे आनी चेंज करता म्हळ्यार कशी चेंज करचे, आमी सांगचें जाता, बट इम्प्लिमेंटेशन ते सर्व लोकांनी सहकार केल्यार मात्र हे करचेक साध्य जाता. बट उठू लोकांना सहकार करका. उद्दा पिताना जल तितले बसून घेवची, जेवण घेवचे, चित्राहुती दिवचे, हे उठूची संस्कार कसन आसा तुम्ही पालन केल्यार उरता ना. तुम्ही पालन करना जाल्यार कडेर कसं करचें काम जायना. म्हळ्यार मस्त विपरीताक वता. विपरीत स्टेजा वचकिंता पयले आमी हे कसं म्हणून आमी एक निर्धार करका. हांगात श्री कृष्ण पुनर्प्रतिष्ठा महोत्सवा निमित्तान कृष्ण परमात्माले प्रतिमा हांगा विराजमान जाले. कृष्णाला अवताराची शिर्शी पेंटेन तो 8 वर्सां नंतर पुनः पळोवचेक मेळ्ळे. कृष्णावताराला एक संदेश केलो सांगून आमी आयच्या दिवसाचे कार्यक्रम समाप्ती करता. म्हळ्यार कृष्णाले अवतारान तूं मस्तीतले संदेश तान दिल्ले आसा. तातूंत एक संदेश म्हळ्यार कृष्णाल जन्म जाता. कृष्णान जन्म जाल्या नंतर वसुदेवाक आनी देवकीक एक बरें रूप धारण करून घेवन येता. बाल स्वरूप जावन घेवन ताणें जन्म घेवका, किंतु हातान तूं चक्र शंख गद आयुध पद्म उठूची धोर घेवन कृष्ण जन्म घेता. तसल एक भव्य रूप पळयल कुडेन प्रार्थना करताची बालस्वरूप जावन घेवन तुगेलें दर्शन दी रे देवा म्हण कुडेन बाल दर्शन देव दिता. आतां तसल कृष्णा खंय व्हरका, यशोदा देवीलेक व्हरका. मथुरेंतुल्यान गोकुलाक व्हरका. आतां गोकुलाक व्हरचें कांय सुलभ न्हय. कित्याक म्हळ्यार कंसाल उट्टू लोक थंय हे जाल्ले आसा. 7 चौडवांक ताणें मरणाक पेटयल्लो आसा. 8वेचे पुत्र म्हळ्यार 8वेचे केन्ना जन्म येता म्हणून राखत आशिल्लो कंस. तेन्ना ते वसुदेवान कसन केलें की म्हळ्यार ते कृष्णाक धोर घेवन तो गोकुलाक वता. गोकुला वताना आपआपल्याची द्वार उद्घाटन जाता. आपआपल्याची आशिल्ले तसले उट्टू कर्मचारी थंय तांकां न्हीद पडटा. थंय यमुना नदी कसन आसा ते कितलेही चड असल्यार वैकेची वसुदेव दांटेताना ते कुटाय लगी जावन घेवन बसता. म्हळ्यार ताजे किंता वयर वत नाशिची जाता. अशें उठू जायत लास्ट कृष्णाक व्हरून घेवन थंय यशोदा देवीले लागीं व्हरून घेवन दवरता. थंय सांगताना सांगलें इतल्यानी उठूची जावचें कारण कसन की म्हळ्यार ते वसुदेवाल वट्टू ते कृष्ण आशिल्ले निमित्तान वसुदेवा खंयचे रितीर त्रास जायनाशिची तो गोकुलाक वचून पावलो म्हणून घेवन एक विशय येता. आमी सांगची तेचीची आमकां वैके कश्ट आसा
किंतु आमगेल वट्टू हेचीची शिर्शी गोपाल कृष्ण आमगेल वट्टू उरल म्हळ्यारी ते उठूची कष्ट वैकेच्याच पळया आमकां निवारण जाता म्हूण गे न्हू थंय दाखोवन दिलें. थंय कृष्णान दाखोवन दिला हांव तुमगेल वट्टू आसलें म्हळ्यार तुमकां खंयचेय कश्ट असल्यार वैकेचे हांव ते पार करून दिता म्हणून सांगलें. किंतु म्हाका धोर घेवन उरा. वसुदेवान कशी धोर घेवन उरलो तशीच म्हाका धोर घेवन उरा, हांव तुमकां धोर घेवन उरता म्हणून गे न्हू ते अवतार रुपान ताणें संदेश दिले. तदनंतर कसन जाता की म्हळ्यार कृष्णाक थंय दवरका आनी थंय जन्म घेतील तसले दुर्गा देवी जावन घेवन आशिल्ली तसले ते स्त्री तिका वापस मथुरेक हाडका. कृष्णाक थंय आनी थंय जन्म आयिल्ले तसले यशोदा देवीक गर्भसंभूत जावन आशिल्ले तसले दुर्गा देवीक मथुरेक हाडका. मथुरेंतल्यान वसुदेव वापस थंय तुल्यान चरडा घेवन गे न्हू हांगा येता. हांगा घेवन घेवन देवकी लागीं दवरता. उठू बागील बंद जाता, उठू कार्मीक उठू लोक जागृत जाताचे. वापस अनेक कृष्णान एक संदेश दिले, तुम्ही म्हाका धोर घेवन म्हाका आश्रय केल्यार हांव उठू कश्टांतल्यान पार करता आनी कोण म्हागेलो आश्रय करता तांकां हांव दुर्गा देवी स्वरूप जावन घेवन लक्ष्मी प्राप्ती वैक करून घेवन दिता म्हणून गे न्हू कृष्णान वापस दाखोवन दिलें. एक सायड कृष्णा होवन थंय दवरले आनी कृष्णाला आश्रय केले निमित्तान लक्ष्मी घेवन गे न्हू वापस आयलो वसुदेव. तेतकून जिवनांत आमकां पयशे जावका, आमगेलें जीवन बरें जावका, चेडवांक कश्ट येनाशी उरका, बरे उद्योग मेळका, बरे सॅलरी मेळका, हे उठूच आमगेले उद्देश उरता. हे उठू जावका जाल्यार कृष्णा धोरण उरलें म्हळ्यार ताजे वट्टू लक्ष्मी वैके येता म्हणून गे न्हू कृष्णान आपणाल्या अवतारांत दाखोवन घेवन दिलें. तदनंतर कृष्णान कितलेक प्रितीपूर्वक जावन भक्ताल बद्दल ताणें प्रिती दवरले म्हणून गे न्हू दाखोवन दिलें. कालिय मर्दनाचे एक संदर्भ येता. यमुना नदी संपूर्ण कलुशीत करून घेवन घालता काली एक सर्प. तेन्ना एक संदर्भ येता यमुना नदी अशुचित्व जावन गे न्हू कलुशीत जावन घेवन जाल्लो आसा. आतां ताजी शुद्धी करका. ते शुद्धी करका म्हळ्यार हे कालिय मर्दन जावका, हे कालियाक ते उदकांतल्यान भायर काडका. ताका काडच्याक शक्ती म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा मात्र आशिल्ले. कृष्ण परमात्मान वैके शिक्षण दिताना कशी एक शिक्षण दिता म्हणून गे न्हू तुमकां सांगता आसाचे आमी आमगेल्या जिवनाक वैके लागू जाता. कृष्णान ते सर्पाचेरी कालियाचेरी ताजे हेडेचेरी तो नांच करता. तुमी केन्नाय पळयलें उरताले कृष्ण प्रतिमा गेलतना ताणें एक हातान बाल वयर हातान धरून घेतले आनी हेडेचेरी नांचत आसा. असले एक भंगीचे कालिय मर्दन कृष्ण तुमी पळयलें उरताले. बाल एक हातान धरले, हेडेचेरी नांचत आसा. तसले एक भंगी आशिल्ली तसले कृष्णाक पळयता. केन्ना तरी तुमकां दिसलें वे की बाल कित्याक धरले कृष्णान? हेडेचेर नांचील कळ्ळें, बट बाल कित्याक धरले? बाल धरका म्हूण नाशिल्लें न्ही, बाल तरी सकल उरता आशिल्ले. बाल हातांत कित्याक धरले? कृष्ण परमात्मा त्याची सांगता आसा. कालिय मर्दन करताना ते विषपुरीत करून घाले. कोणे? कालियान यमुना नदी संपूर्ण विषपुरीत करून घाले, पॉयझनस करून घाले ताणें. आतां पॉयझन करका म्हळ्यार ते सर्पाले खंयच्या भागांतल्यान पॉयझन येता? मुख भागांतल्यान पॉयझन येता. विष खंयतल्यान येता? तोंडांतल्यान येता. तेतकून कृष्णान कसन केलें? शिक्षा खंय दिलें? खाली मात्याक मात्र शिक्षा दिले. बाल्लान कसने केलें ना. बाल्लान विष दिले वे, बाल्लान काही केलें ना. बाल आराम आसा, न्यूट्रल आसा, तान कसने केलें ना. केली लूट कोणें? तोंडान. ते सर्पा तोंडांतल्यान मात्र विष येवन गे न्हू यमुना नदी कलुशीत जाले विना ते कालियाले बाल्लान कसने केलें ना. तेतकून कृष्ण सांगता की खंयचे कारणान खंयच्या अंगांतल्यान तुमी खंयचे तरी कुकर्म करता ताका मात्र हांव पिडा दिता, ताका मात्र हांव शिक्षण दिता. बाकी खंयचे तरी अंगान चूक केलें ना जाल्यार हांव तागेलें रक्षण करता म्हणून गे न्हू कृष्ण परमात्मान हें आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. आज पळया आमी खंय तरी एक चूक केलें
कसने तरी एक चूक केले, पोलिसान धरलं म्हळ्यार तोंडान सांगलं म्हळ्यार लाट घेवन पयलीं फाटीक मारता. चूक केले तोंडानं मारील खंय आंगाक खंय तरी मारता. बट देव तशी करना. चूक केले तोंडान जाल्यार ताका मात्र शिक्षा दिता विना बाकी अंगाक तो शिक्षण दिना म्हूण गे न्हू. हे कालिय मर्दन कृष्णान एक अवतार रुपारी आमकां कृष्णान एक संदेश दिल्लो आसा. म्हळ्यार इतले श्री कृष्ण परमात्मान आमकां वेळोवेळी एक 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 संदेश दिल्लो आसा की हांव कशी भक्ताले अनुग्रह करता म्हूण गे न्हू आमकां अनेक रितीर ताणें सांगिल्लो आसा. असले 100 वयर आसा. असल 100 वयरी देवान आमकां एक 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 लीला दाखयला आसा. किंतु आज आमी चड विळंब घेनाची. आज खाली एक 3 विशय मात्र तुमगेले द्रा प्रस्तुत केले. विशेष जावन हे नवीकरण काम करताना 8 वर्ष तुम्ही मस्त परिश्रम करून गे न्हू हे जीर्णोद्धार कार्य केले. 8 वर्षांतू अशी एक दिवस वैके ना की उट्टू लोकांना कसकसन कष्ट आयले, कसकसन त्रास आयले, मेळन गे न्हू उट्टू लोकांना मेळ न्हू हक्क दवर ताक दवर न्हू खंय खंय रान्ना वचून वैके फिरन आयले. रान्ना वचून गे न्हू जिवनांतू तांगेल कामाक गेले की ना म्हणून आमकां गोतना. किंतु देवस्थाना कामा कितें रान्ना वैके वचून गे न्हू तांणी लाकूड सोदून हायले म्हळ्यार एक कृष्णाल बद्दल कितले एक प्रिती आसा हेचीच आमी सांगचे. देवा बद्दल आमकां प्रेम कितलो आसा म्हूण घेवन आमी दाखोवका. चौडवां बद्दल आमकां कशी एक प्रेम उरता. आमी केन्नाय हें करतात आस्ते निकलो कुडेन एक चेल्ल्याक हे आनी एकल्याक हे ताका हे बायलांक हे अशांनी आमी उठून प्रेम करतात. देवाक कसं न्हय. केन्ना आमी आलोचन केलो वे आमी खंयचेय आस्त केल्यार फस्ट कसन की म्हळ्यार विल्ल बरयताना फस्ट हाक इतले ताक इतले हे इतले. खंयचे देवान जन्म दिवन गे न्हू प्रत्येक श्वास तागेल हाजेर आसतना आमी वापस देवाक कसन दिलें म्हणल्यार तुमी जर चिंतन केल्यार न्हिदेतान चिंतन करा तेन्ना कळटा. आतां चिंतन करनाकाचें. न्हिदचे वताना तुमी चिंतन करा म्हळ्यार तेन्ना तुमकां कळटा की हांव कसन केलें म्हूण घेवन. त्या निमित्तान आमी देवाचेर कशी एक प्रेम करताची, आमी लोकांचेर कशी एक प्रेम करताची, आवस बापूचेर ना चौडवांचेर कशी प्रेम करताची ताजे किंता चड प्रिती आमी कृष्णाचेर केलें म्हळ्यार आस पळय केन्ना दुख्ख पळोवका म्हूण ना. बाकी खंयचेय करा उठू दुख्ख तेतून केन्नाय मोह दवर घेनाकाच. आतां केलोपंत सांगता अरे ताका क्रिकेट म्हळ्यार आयना बाकी लोक म्हळ्यार पिशे. क्रिकेट आयले म्हळ्यार व्हड परब आशिल्लो उठू दवर गे न्हू इतले हे टायम फॉलो करता की म्हळ्यार आतां 7 घंट्याक मॅच चाल जाता म्हळ्यार 6 घंट्याकच ताका उठू करून घेवन तो 7 घंटे मॅच पळोवचेक येता. हे आमगेले परिपाट. आतां सिरियल आसले री पयलेचे राम नाम जप करून घेवन कडे 7 घंटे सिरियल पळोवचे वताचे. सो आमकां मोह असले रे आमकां ताजेर प्रीती असले री तो मनीस कसनय करचेक जाता म्हूण घेवन आमकां हे दिसून घेवन येता. जर ताका मोह ना जाल्यार 7 घंटे असल्यार कितले 8 घंटे असल्यार ताका कसनय संबंध ना. बट तुमकां मोह असले म्हळ्यार तुमी हे उठूची चेंज करचेक परम्युटेशन कॉम्बिनेशन करचेक तुमी चाल करतात. थंय वचका म्हाका हे करका फाल्यां हे आसा फाल्यां हे आसा ताजी कितें रे अशी तुमकां ताजे बद्दल आसक्ती आसले री तेन्ना तुमकां हे उठूची चाल जाता. मोह करचे ताजे बद्दल हे जाता ते जालना जाल्यार चौडवां बद्दल जावचे म्हळ्यार प्रॉब्लम म्हळ्यार हे आवस बापूसू चौडवांचेर मस्त तांणी व्यामोह दवर घेतिल्लो उरता. मागीर चल्ले हे करता ते करता आनी करता. एक पण तशी एग्जामा टायमार एक मना उरता मागीर चल्लेक 90, 95, 98% घेता अशी तशी म्हणून घेवन एक विचार उरता. खंयचेय आवस बापूचो एक विचार उरता. आवस बापूस एक 95% घे रे बाजू घरच्यान 93 घेतले तूं 95 घे असल एक वाद ना असल एक शब्द आयकुचेक मेळटा. चौडवांचेर सांगचे 93 घे 95 घे उठू घे. 95 घेतिल्ले पार जाले 95 घेतिल ना थंय आवसूल तोंड सान जाता. आतां कशी वच्चे आमी 95 घे म्हळ्यार हीण पळयल्यार 90 घेतले म्हणून हे कित्याक तुमकां तोंड सान कित्याक जालें. तुमी एक्सपेक्ट करून घेवन बशिल्ले तुमी मोह करून घेवन बशिल्ले
की मागेल चरडू 95 घेता म्हणून. जर तुम्ही मोग तू 90 घे रे 95 घे रे तू 50 घे म्हाका काय बेजार ना. तुवें बरो मनुष्य जावन घेन जीवन चले म्हणून तर सांगलें म्हळ्यार हाजे किंता होड आनी कसं ना म्हणून आमी हे संदर्भार एक सांगताची. चड चेडवांक 90 95 हे ते आज उट्टुलो घेता आसाची 98 हे ते उट्टुलो घेता आसाची ना म्हणनाच. किंतु आज त्याची चेडवां आमगेल्या इतराक नाच. त्याची चेडवां आज आमगेल्या इतराक ना. 98 मार्क्स घेतिल्लो आसा ते संस्कार ते हे कशें ना बरे संस्कारवंत चेडूं जावन घेवन आमगेल्या इतरा उरल्यार पुरो. आज ही आमगेल चेडवां आमगेल्या इतरा उरल्यार व्हड आस्ती जावन घेवन बसले. कित्याक म्हळ्यार आवस बापूस एक कडेन बाकी चेडूं आनी एक कडेन आसाची. आज आमगेल चेडूं आमगेल्या इतरा उरल्यार हेची एक आस्ती म्हणून आमी लेखताची. आतां सांगलें एकता कितें उरता. हे कार्यक्रम करतना 8 वर्ष बाकी कडेन 2 वर्षान काम जाता. खंयचें एक रिनोवेशन हे तेणी केल्यार 1 वर्ष की 2 वर्ष की 2.5 वर्षां. किंतु हे व्हड आनी तांणी सांगिल्लें तशें कारण वैके जेन्यून आसा. 2017 एक आयले 2019 20 21 3 वर्सां आनी कसकी जाले. मदेच आनी कडेन पयशाचे मसो मस्तीतले नाना रितीचे अडचण आयले. किंतु कृष्ण परमात्मान तुमकां पार करून आज विराजीत जाल्लो आसा. किंतु हे 8 वर्षांत तूं एक मात्र जावंक आशिल्लें तें कसन की म्हळ्यार एकता. फाल्लेक तांगेले कसन मारया तुमी 2016 केलें आनीक जालें नावे हांव आतां उरना तुमी करून घ्या. 1 वर्ष जालें 2 वर्ष जालें 3 वर्ष जालें 4 वर्ष जालें मारया तुमी कसां करता करा आतां हांव उरना. 4 वर्ष जालें तुमी कसां करता आसच ना. एकल्यान वैके कसने चकार काणाशी 8 वर्ष उट्टू लोक मेळ्ळें गेनूची हे एक केल्लो आसा. ना जाल्यार इतलें विळंब जालें तेन्नाच पळया भिन्नाभिप्राय निर्माण जाता. 1 वर्ष जालें मारया 2 वर्ष जालें माड काण घेवन दवरले हे करून दवरले शिले फातर हाण दवरले चुन्न हाण दवरले आनीक काम जाताना भिन्नाभिप्राय निर्माण जाता. किंतु खंयचेय रितीरी भिन्नाभिप्राय नाशी उट्टू लोकांक मेळून घेवन हें कार्य केलें. तातूंत आमकां सिंपल जावन घेवन सांगचें एकता उरचें कशी एक फायदो आसा म्हण कितें सांगता. आमगेल्यान तूं 10 नंबर आसाच 1 ರಿಂದ 10. एक पंत कसन जालें की म्हळ्यार 9 कसन केलें की म्हळ्यार 8 मारले. सिंपल एक हरशीची 9 नंबरान 8 नंबराक मारले. 8 नंबरान 9 नंबराक विचारले म्हाका कित्याक मारले म्हणून. कडेरी 9 नंबर सांगता हांव म्हालगड न्ही रे 8 जाले नंतर 9 येता हांव म्हालगडो त्यात कोण हांव तुका मारले म्हणून तो सांगता. कडेन 8 कसन केलें म्हळ्यार हांव म्हालगड म्हळ्यार ताणें 7 मारले. सो 9 8 मारले 8 7 मारले 7 6 मारले 6 5 मारले 5 4 मारले 4 3 मारले 3 2 मारले 2 1 मारले. किंतु 1 कोणा मारका 1 कसन केलें की म्हळ्यार हांव म्हणी अशी मार घेवन बसल्यार कांय जायना. तातूंत 1 कसन केलें म्हळ्यार ते 0 आशिल्ली न्ही ताजी सायडा वचून बसून गेलो हांव 9 किंता व्हड जावन गेलो 10 जाता म्हणून दाखवून गेलो. ताणें 10 नंबर जालो आनी तोच पळय एकत्र जावन गेलो ताणें हें केलें. हे उट्टू लोक तुमी सर्व लोकांन आमी उट्टू लोकांन हें केलें जाल्यार उट्टू समाज मेळून गेलो आमी हें केलें म्हळ्यार आमी कसलें करचें जाता म्हणून गेलो. हेची एक गोपाल कृष्ण देवालय प्रतिश्ठापनांत तुमी दाखोवन दिल्लो आसा. आनी आयच्या दिसाक गुरुवंदना कार्यक्रमा निमित्तान अत्यंत प्रितीपूर्वक जावन स्वाम्याक तुमी स्वागत इत्यादी केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरें घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तुमी करता आसलो उद्योग वेवसायांतू गोपाल कृष्ण देवस्थानांतू शिर्शी पेंटेंतू तशी तुमगेल्या घरांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेलो आशीर्वाद परभाषणाच्या आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.